मोगाच्या भावान आनी भयणो, आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या सर्गावरणाची दोबाजीक परब समोर उमतां. आनी ही परब एक भोव वर्त्या गुटाचो आमकां उगडास करता. हो गूट म्हणल्यार जें कोणाक खंयचेच रुसणेक फावो करूंक नासलोलें भाग देवान आपल्या दोयालपणान आमचे सारके एके रोसणेक फावो केलें. देवान न्हयच भाग्यन मोरयेक गर्व समोव निश्कोळोंक जायसो केलो, पूण तिका तिच्या जिवितांत जे मोरणा उपरांत तिका कुडी आत्म्या सयत सर्गीच्या वैभवाक उबारून व्हेली. आयज आमी ही परब समोर उरता आसतना आमी मारयेचेर नदर घालुया. मारयान आपल्या जिवितांत देवाचे सोडवणेची येवजण मानून घेतली आनी आपल्या जिवितांत ताचीच कुशेक लागून जेजूक आपल्याच्या जिवितांत तिणें मानून घेतलो आनी मनशा कुळाचे सोडवणे खातीर ताका ओपून दिलो. तिणें न्हयच फकत देवाच्या सोडवणेची गुटाक आपणें सौभाग्यलेपण दाखयलें, पूण आपल्या जिवितांत ती एक निश्कोळोंक निर्मळ जिविताची गवाय आनी देवाची चाकरून आनी तूं जावंक ती वावुरली. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी शुभ वर्तमानांत पळयता मारिया देवाची माग्निफिकात वो तुस्त गायता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा असल्या उतरांनी ती देवाक आपलें दिनवाशी काळीज उबारता. जेन्ना मारिया आपल्या सोयरी एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता तेन्ना ती देवान सगल्या मनशा कुळाक आनी तिका केल्ले देण्या खातीर दिनवाशी जाता. आनी ह्या तुस्तांत आमकां तुस्त गायता तितून आमकां जायत्यो वस्तू दिसून येतात. ती कित्याक गायता ती आमी दिसून येता. पयले सुवातेर आपूण ल्हानवीक जावनूय आपली सोडवणेची येवजण फुडें व्हरूंक देवान आपल्याक वेंचून काडल्या देखून ती देवाचें तुस्त घालूंक गायता. आपल्याचेर विस्वास ठेवल्या वेगवेगळ्या पिडकांच्या लोकांक सोडूंच्याक देवान व्हड दया दाखयल्या देखूनय ती देवाची दिनवासनी करता. आपले पदवेन आनी जाणवायेन कालत्यांक आनी दुबळ्यांक ताणें वयर काडले आनी गिरेसांक ताणें शेवटायले म्हणून आयज मारिया देवाची तुस्त गायता. देवान केल्ले बसावणेचे विस्वाशीपणान पाळल्यो देखून आनी सगळ्यां परस उत्तम बसावणे म्हणल्यार आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून आमकां सोडवोवच्या केल्ली बसावणी ती पाळ्ळी देखून जेजून देवान मारियेक एक व्हड सौभाग दिला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयज भाग्यवान मारिये खरेंच एक स्वतंत्र वस्तोरी. देवान तिचो गर्व संभव निश्कोळोन पातका सयत मेकळो केलो, पूण तिच्या जिवितांत देवाचे वाटो चलोवन देवान तिका आनीक एक व्हड भाग दिलें. तें म्हणल्यार तिच्या जिवीत सोंपले उपरांत तिच्या कुडी आत्म्या सयत तिका सर्गार व्हरून ताका मुकुटायली. आयज आमी भाग्यवान मारयेचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. आमी ह्या जिवितांत वावुरता आसतना देवाच्या मार्गार चलूंक मारये भाशेन देवाच्या मार्गार चलूंक आनी तिकाच नमुणो करून घेवया. देवाचें कार्य तिणें पाळ्ळें. देवाची सोडवणेची येवजण ताणें मानून घेतली. तेच परीन देवूच आमकांय सगल्यांक आपयता. देवाचें कार्य करूंक एक बरेपणाचें जिवीत जिवंक आपयता आनी मारयेन तें केलें. ते मारये भाशेन जावंक आयज आमी वावरुया.